भाव भयणीनो, आमच्या बावतिस्मा वरवीं जेजू आमकां प्रवादीक कार्याक जबाब दिवंक आपयता. त्या पासत हे आपोणे आमी दिसान दीस नियाळूंक जाय. अदीक करून आमच्या दिसा दिसपट्या परिस्थितींनी कशे भाशेन ह्या प्रवादीक कार्यांक आमी जबाब दिवंक जाता ताचेर विचार करून आनी त्या वाटेन वावरूंक गरज. 1941 ह्या वरोस गेस्टापो नांवाचे जर्मन सिक्रेट पुलीस संस्थे मॅक्सिमिलियन कोल्बे एका फ्रांसिस्कन पाद्रीक देवाचे उतर आनी कातोलीक नितीची शिकोवण शिंपडायतालो देखून बोणकोणींत गायलो. बोणकोणींत आसतना तो दोळायेचो आनी नितीवंत मनीस म्हूण सगळे खैदी ताका वळखताले. त्या काळार त्या लोकांचेर जातल्या अन्याय मदें भाग्योन मॅक्सिमिलियना देवाचे नितीचो उजवाड पलजोडायता. भाग्योन मॅक्सिमिलियनान एक प्रवादी कसो पिडापिडेच्या वेळार तो दुसऱ्यांक बोरवासो दितालो. कैद्याचे सुवातेर आपूण मरूंक तयार जाता आनी कैद्या बरोबर निती खातीर आपूण कश्टवता. आयच्या पयल्या वाचपान बाबिलोनाचे अनितीची आमी खबर आयकल्या. हाचो संदर्भ आमकां समजून घेवचे खातीर भाग्यवन जुवांव क्रिस्तांवा भावा भयणीक दुमालो पडलो तांकां उलोवंक सोदता. त्या काळार रोमा शाराचो पातशाय डोमिशियन राज चलयता. ह्या काळार क्रिस्तांव लोकांक खूब त्रास पडला. आपल्या भावार्थाक लागून क्रिस्तांव लोकांक रोगतान जेजूक साक्षी दिवंक पडटाली. असल्या वेळार ह्या लोकांक बोरवासो दिवंक हें बरयलेलें. असली भिरांकूळ परिस्थितींत भाग्यवन जुवांव क्रिस्ती लोकांक उगडास करता की बाबिलोनाच्या राजवट चलयत आसतना जुदेव लोकांक असलीच पिडापीड पडटाली आनी त्या वेळार हे सदांच आसतले म्हूण तांकां दिसतालें. आनी राजा नाबुकादनेजार सदां लोकांक पिडापीड दितालो. पूण निमाणे नाबुकादनेजाराचे आनी ताचे राज नोपयत जाता. अशे भाशेन भाग्यवन जुवांव क्रिस्ती लोकांक सांगता की क्रिस्तिवांची पिडापीड एक दीस सोंपतली आनी जेजू क्रिस्ताचे राज येतले. भाग्यवन जुवांव आपलो कश्टांचो काळ मुखार पळयता आनी बोरव्याशांचो काळ आपल्या लोकांक बासायता. आयच्या शुभ वर्तमानान एका प्रवेदाचे खाशेलेपण आमकां दिसून येता. पयलो, प्रवादी देवान आपल्या मिसावांक विंचलोलो मनीस. जेजू न्हय फकत एक मनीस देवान विंचलोलो पूण तो जावन आसा देवूच. दुसरो, प्रवादी आपल्या लोकां मदें जियेता. देवाचो पूत मनशाचो पूत जावन मनशां मदें जियेलो. जेजू लोकां मदें जिवन तांचे सूख दूख अणभवले. तिसरो, प्रवादी देवाच्या नांवान उलयता. जेजू सगळ्या प्रवाद्या परोस श्रेश्ठ आनी ताची उतरां देवाची उतरां. चवथो, प्रवादी पोरजेच्या फुडल्यान रावन उलयता. जेजू काळजीदार, तो सोत उलोवंक भियेना. तो अधिकारान उलयता आनी ताची उतर वारो, दर्या आनी देंवचार पासून आयकता. जेजू बरी खबर परगोडटा
आनी वायटाचेर निशेध मारता. भाव भयणीनो, देवाचे उतर आनी आयचो विशय मनान धरून आमच्या जिविताक कसलो संदेश घेवया. अनितीच्यो सांखल्यो मोडून नीत शिंपडायतले प्रवादी आमी जातोल्या जाल्यार प्रवाद्या भाशेन देवाच्या नांवान आमी उलोवया. बागियोन फ्रांसीस शावियर देवाचो याज्ञीक कसो आमच्या गोंयांत आयलो. देवाच्या नांवान आपले मुन्यारपण तो जियेलो आनी देवाच्यो वाटो ताणें मनशाक शिकयल्यो. एक प्रवादी कसो हांव आनी तूं देवाच्या नांवान उलयता जाल्यार आमी देवाचें उतर आनी पवित्र सभेचें शिकोवण जाणून घेवंक गरज. आमचें उलोवप आनी चिंतप देवाच्या मना प्रमाणें जावंक जाय. दुसरें म्हळ्यार प्रवाद्या भाशेन आमी मनशां मदें जिवंक गरजेचें. बागियोन फ्रांसीस शावियर आपले मुन्यारपण चलयतना आपले पोरजे मदें जिवन तांची भास संस्कृताय शिकलो. अनीत संस्थोल्या लोकां मदें आमी जियेल्यार आमकां तांचे सूख दूख हाल उपद्रे कोश्ट कोणटी हुस्के कळून येतले. तेन्नाच आमी अदीक नेटान आमचो तालो हे अनिती आड उबारूंक पावतल्या. आनी तिसरो म्हळ्यार प्रवाद्या भाशेन लोकां फुडल्यान रावन उलोवया. बागियोन फ्रांसीस शावियर भुरगे जमनीर आसुनूय भियेन आसतना काळजीदारपणान ताणें देवाचें उतर परगट केलें. सोत लोकांक शिकयलें. प्रवाद्या भाशेन कोणाक भियेन आसतना स्वताचे नितीचे काकुतीचे शुभ वर्तमान परगटून जे वायट आसा जंय अनीत आसा थंय निशेधाचे नारे गाजोया. अनितीन तालो चेपून दवरलेल्यांचो आमी तालो जावया.